सर बगेन जुआं पावलिस्टेच्या भक्तिकांक या पवित्र थळाक पुणशेताक मोगासो येवकार मागता आनी तुमी करसूनचो वेळ देवाच्या कृपेन बरयल्लो तुमच्या काळजाचे अत्रेक मागणी देव आयकून तुमकां समाधान शांती दिवन म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, हगलाब जेसो, महिमा जेसो. जुआंच्या शुभोर्तेंत 9 अध्यायांत एक गडीत आसा. जल्मांतावन कुर्डो आसले एका व्यक्तीक जेजून गूण केले. गूण केल्ले उपरांत ताका पळयल्ले फरिजेव ताची तंकी करतात. तुका कोणी गूण केल्लो म्हूण विचारतात. तांकां समाधान नातलें, हे असाध्य म्हूण तांणी चिंतले. ताच्या आवय आपोवन विचारतात आनी तो व्यक्ती म्हणटा म्हाका एका व्यक्तीन बरें केलें. त्या व्यक्तीक ते सिनागोगांतल्यान भायर घालतात. ही खबर जेजूक मेळ्ळी आनी जेजू ताका मेळटा आनी जेजू ताका विचारता तूं हांव देवाचो पूत म्हूण सत मानताय गे? वय हांव सत मानता म्हणालो. हांवूच तो. ते दाडा तो दिश्ट मेळ्ळो व्यक्ती जेजूच्या पांयांक पडोवन जेजूक नमस्कार करता. ते दाडा जेजू ती आसलेल्या फरिजेवांक म्हणटा हांव आयला न्ही पैसल दिवंक न्ही बगार कुरड्यांक दिश्ट दिवंक. ते दाडा फरिजे म्हणटात जे आमी कितें बरो कुरडे गी आमकां दिश्ट दिवंक म्हणून सांगून. जेजू म्हणटा तुमी कुरडे जाले जाल्यार गुन्यांवकार जाते नात. तुमकां सारके दिश्ट आसा पूण तुमी पळयनात, तुमी पातकांत आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, हगलाब जेसो, महिमा जेसो. मुगोशे भाव भयणो हे घडीत आमी भोंवड नियाळ केल्यार आमी कोणी कुरडे न्ही, आमी कोणी केप्पे न्ही. पूण जायते बडी आमकां दिसना, जायते बडी आमकां आयकना, जायते बडी आमकां बगना. आमी मागण्याक वेता, देवाचें उतर आयकता, शर्माव आयकता, रितीरेक वेता, सक्रामेंता मुखार येता. आमचें थंय कांयच परिवर्तन जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी कांयच पळयना, तरी वेळी कांयच आयकना, तरी वेळी कांयच बगना. आमच्या भुरग्यांनी मिसाक येवचें पळया. तुमी 7:30 मिसाक भायर रावन पळया. तरणाटे भायर रावन आसतात, मिस जावन आसता. शर्माळा की बसून मोबायलार खेळ्ळें, थोडे जाण आनी कितें करून रावतात. पूण आमी थंय आसा पूण आमकां दिसना, आमकां आयकना, आमकां बगना. पूण आज तुमी एका पवित्र तळाक आयल्यात. बगेन जुआं पावल दुसऱ्यान मेट दवरल्या तळाक तुमी आयल्यात. एक मग्नेसो सत्यवंत बळवंत मनीस तो मागणेसाचे स्वास आनी जिवीत जावन आसले तसले एका सांतान मेट दवरल्या पवित्र थळाक आमी येतना जर आमचे दोळे उगते ना, जर आमचे कान उगते ना, जर आमचे काळी सम्यक उगते ना जाल्यार बाबांनी बहिणीनो आमी ह्या थळाचे आशीर्वाद जोडूंक शकना. देखून आज मागोंक जाय कीर्तन 50 आनी 15 वडी. उगड म्हजे ओंट सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. ह्या थळार आमचे ओंट आमचे काळीज सम्यतेन ते उगडूंक जाय. ते थळार आमी काळजांत स्तुती करता. कीर्तन 118 वडी. उगड म्हजे दोळे ते धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. देखून म्हज्या भाव भयणो कितले घंटे कितले दीस आमी मागता म्हणलें मुख्य न्ही. आमी मागता आसतना कशें मागता म्हणलें भोव मुख्य. देखून उगडापण ग्रंथांत 3 अध्याय 20 वळी. पळय हांव तुजें दार बडोवन हांगा उबे आसा. जो कोण म्हजो थळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरा भितर हांव सरतलो, ताचे सवें जेवतलो आनी तूंय म्हजे सवें जेवतलो. मागणें म्हळ्यार एक सर्गींचें जेवण. आराधन म्हळ्यार एक सर्गींचें जेवण. हें जेवण आमी जेवंक आमचें दार उक्तें जायचें. बरें करून एक कडी बरो बसा. तुमचे काळीज मन दोळे सगळे जसो जीव सुमयाक उक्तें दवरून हांगासर इल्लोसो वेळ सुमया संगी आमी करसूंक आसा. ताणें केल्ले उपकाराक आमी स्तुती करूंक आसा.
ताची दैवीक वळची कृपा आमच्या काळजांत वळूंक आसा. दैवीक उतर आमी आयकूंक आसा. तें दर्शन आमी घेवंक आसा. देखून आज आमी आराधना पेच्या पयलें उक्तें कळसुमिया म्हजें वोंट तुका महिमा दिवंक. उक्तें कळसुमिया म्हजें कान तुका आयकूंक तुजी कशी समजूंक. उक्तें कळसुमिया म्हजे दोळे तुजी दैवीक सबाई पळोवंक. उक्तें कळसुमिया म्हजे हात तुवें पयल्याक वोंट दिल्ले बरी वोंट दिवंक, सेवा करूंक, भोग करूंक. उक्तें कळसुमिया म्हजें काळीज तुज्या काळजांत हांव वळची, त्या सक्रामेंतान वळची दैवीक कृपा जोडूंक. उबे रावया. आमचे हात आमी सगळे मुखार उक्तें दवरया. हे घडये आमी जर तर आमचे कान, आमचे मन, आमचे तोंड, आमचे वोंटां, आमचे जीव समियाक उक्ते ना, समियतान वळची दैवीक कृपा आमचे थंय वळून येनात. तो आशिर्वाद, ती कृपा, ती देणी आमी जोडूंक आमी आमकांच समिया मुखार उक्तें दवरया. तुमच्या हातान उसळून धरा. उक्तीं करूंक आमी सगळे कडेन मागलें. सुमी आमकां एक बळवंत आत्मो दिता. आमचे दोळे, आमचे अंतस्करण,
आमचे हात आमचे कान उक्ते करूंक तूं जावन आसा पवित्र आत्मो. अपोस्तल 3 वर्सां जेव सांगत आसल्यार हे समजून स्वता त्या पवित्र आत्म्यान उक्तें केलें. तांची वांटां उक्तीं केलीं, तांची काळजां उक्तीं केलीं. कालोकाच्या दार कुडांतलें तें उतून भायर आयलें. तोच पवित्र आत्मो आज ह्या पवित्र थळार आमचें तें घेवन येवन आमची काळजां मनां तो उक्ती करून सक्रमेंटां थंय देवी काकुल्ट थंय आमकां तो उक्ती दवरून ते पवित्र आत्म्याक मागया. हे पवित्र आत्म्या देवानी आमचेर उक्तें कर म्हजें दोळे, उक्तें कर म्हजी वांटां, उक्तें कर म्हजें काळीज. बापाच्या कुशीक समयाच्या मोगाक देवी काकुल्टीक उक्ती दवरूंक हे पवित्र आत्म्या देवानी आमचो हात उबार ते पवित्र आत्म्याक आमचे वयर आमच्या भुरग्यांक, आमची युवजनां, आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक सगळ्यांचे ते देवून येवन आमचे दोळे उक्ती करून, पातकाचे दोळे उक्ती करून, दांपल्ले आमचे वांटा ते उक्ती करून, अंतस करून उक्ती करून देवानी पवित्र आत्म्या आमच्या देवानी ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತುರವರ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. Bezbondarani bupina Seglentum sele Tunci bibium jibupina Sukana lise Bezbondarani bupina Seglentum sele Svakat povitotnia Tuka amcha palsa Nitul tertua Bapak bodung sesna सत्तरवी पवित्र स्वागत करूया. आमच्या भुरग्यांचे
घालया, भक्तीपणे दिमे घालया. फील द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड. सुमयेचे एक हाजीरपण आणि संगतपण बघा. मेक युअर प्रेझन्स बिफोर द लॉर्ड. सुमये मुखार हांव आसा म्हणलें एक बगुणा तुमच्या काळजांत येईन. मिगवेल म्हणलो विद्वांस म्हणटा, देवाक पातयेवचें म्हळ्यार देव म्हजे संगता आसा म्हणल्या बगुणांत जिवोवचें. ह्या अवतरी ह्या घडये समी उंडयेच्या रुपार येता आसतना म्हज्या समिया म्हज्या देवा तूं खरोच हजर आसाय. ती प्रसन्नता म्हज्या बगुणांत वळोवंक जाय. हांव समिया तुज्या मुखार सरपडटा. म्हजी प्रसन्नता समिया मुखारी वळोवंक जाय. केदाळा आमी त्या प्रसन्नतेंत समियाक आवेदन करता. समियाक आमी आयकता. समियाक आमी पळयता. समियाक आमच्या काळजांत आमी भोगता. देखून आमचे वंत, आमचे दोळे, आमचे काळीज, आमचे मन सक्रामेंतांतय उक्तीं दवरून सरपडून म्हज्या समिया म्हज्या देवा तूं खरोच ह्या अल्तरेर हजर आसाय. म्हजी कुटुंबांची येयल्या, कुटुंबां सांबाळल्या, सकट दिल्ल्या देवा ह्या घडये सरपडून आराधन करता म्हणून हे घडीभर जेजू ह्या अल्तरेर प्रसन्न जातना प्रसन्नता बघा. समिया मुखार प्रसन्न जाया, आराधन करा. सुख दुख तुका सांगूंक आयिल्ल्या तुजे तावन बुजवण आशेवन हांगा रावल्या. ये जेजू ये, आमकां मेळोवंक ये. तुजे कृपेची भिण्या भंडार घेवन ये. जिणे
जिणेचे सुख दुःख तुका आमी हाडनायल्या तुमचे जिणेचे सुख दुःख सम्या मुखार समर्पण करा तुमचे दुःख सम्या मुखार उसारा तुमचे कस्त समर्पण करा तुमच्या भुरग्यां बाळांक ताच्या मुखार समर्पण करा तुमचो वावर ताच्या मुखार समर्पण करा जायती योजनांनी कामां पोंताक पावनांतली करूंक जायनांतली आसात ती सम्या मुखार समर्पण करा ये जेजू ये म्हाका मेळोंक ये म्हज्या भुरग्यांक मेळोंक ये म्हज्या कामांत ये म्हज्या कश्टांत ये तुजी बुजवण हाड ये भलायकी हाड ये फुटपी देणी हाड ये जेजू म्हूण जेजू कडेन मागया लागी सरतां सुम्या सगतां तुजी घडसाण तुजे संगी रावण विसरतां जिणी घडसाण भाऊ अपूर्वची उतरां मुगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या पवित्र थळार सुम्याची दैवीक घडसाण सगता सगतना आमच्या मोतींतली काळजांतली जायती घडसाण ती उणी उणी जावन येता विसरून येता देखून आमी सुम्याक सगळे करीत आमचे ते घडसाण पयस वचना येया सुम्याक साकून पळया तो कितलो बरो देखून हे जेजू तूं दैवीक कृपा म्हाका दी ती घडसाण म्हाका दी ती काळजाचो संतोष म्हाका दी म्हज्या मोतीचें दूख बेजाराई खंत विसरूंक इल्लेंच विसरूंक तुजी दैवीक कृपा म्हजेर घालय जे दोनी हात सुमेतय वचून बरा जायती घडसाण आसा जिणेंत जायती बेजाराय आसा जिणेंत जायते समस्या आसात जिणेंत भुरग्यांचे समस्ये कामाचे समस्ये पिडा जायती रटावळी रीण जायते तरेचे घडसाण जिणेंत आमी खाता जायते वजन आमी वळयता आमच्या जिवितांत जायते फावटी समाधान मेळ्ळें ना ही मौत जायत्या घडसाणांक बुडोवन गेल्या देखून हे जेजू हे सगळी घडसाण विसरूंक तुजी कावळची ती घडसाण ती काकुळट ती कृपा म्हाका दी जेजू म्हाका संतुश्ट कर जेजू ह्या घडये म्हज्या मोतीक समाधान दी जेजू जेजू कडेन मागा जेजू तुमकां ह्या घडये तुमचे घडसाणींत बदलतलो सोम्या साकतां तुजी घडसाण सोम्या साकतां तुजी घडसाण तुजे संगी रावून विसरतां जिये घडसाण
दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या ओळीत स्पर्शा साक्षी तुका आम्ही तुझ्या ओळीत स्पर्शा सगळे चेजुक आराधन करूया त्रिएक देवाला आराधन करूया दोन वर्षांना मी बघूया घडीभर मौनपणी बसा ती गोडसाण साकूंक प्रयत्न करा सुमयेचे हरी एक उतर बुजवण्याचे उतर तुमच्या काळजांत साकूंक प्रयत्न करा सुमयेतान वळटा ते शांती समाधान तुमच्या काळजांत घेवंक प्रयत्न करा आमची मोत सुमया मुखार संपूर्ण उक्ती दवरा ते कोडसाण इल्लेंच पयस पयस जाता मोजे हाळू जाता मोतीक समाधान मेळटा ह्या पवित्र थळार आमी आसा आमकांच ह्या थळाचो सगळो परिसर एक आशिर्वाद दिता एक घडीभर मौन रावन सुमया म्हाका आपड सुमया म्हज्या भुरग्या बळांक आपड कुटुंबाच्या संघाक आपड ती गोडसाण आमकां दी सुमया Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. मग भाव बहिणीनो केदाळा आमी आमकां सुमया मुखार उक्तें करता आमी कडीत नासली जायती देणी आमचे ते वळून येतात. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. दोन संतुडा सोरा एक प्रसन्नता आमी बघो जाय आनी सुमया मुखार हांवूय आसा म्हणली ती एक बगणाई आमच्या मुखार आसा जाय. खंयच्याय जाग्यार बसला म्हणटरी हांव सुमया तें आसा सुमी म्हजे तें आसा तो एकवट आमकां दैवीक बोल दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो होगलाब जेसो लुकाच्या शुभवार्तेंत 17 अध्यायांत 3 वळी तुजो भाव सूख करी जाल्यार ताका बोध बाळ सांग सूख वळख जाल्यार ताका बक्षी दिसाक 7 फावटी तुजे विरोध सूख आदार 7 फावटी तुजे लागीं येवन मोक्षणे मग जाल्यार ताका तुवें बक्षीसय. दिसाक 7 फावटी सूख करून 7 फावटी मोक्षणे मागल्यार तुवें ना म्हणूंक नजो. साध्य आसा गे आमकां कोणी 7 फावटी सूख करनात भविष्य जिणेंत 7 फावटी केला जाल्यार आमी बोगसूंक तयार ना. जिणेंत एक सूख केल्यार आमी बोगसूंक तयार ना. मग अशें भाव भयणो हांवें साहित्य नियाळ करता आसतना संवसारांत जायते तरांचे झगडे लढाई खोटेपण पुरो आसा.
सजारी लढाई आनी विविध तरांची आसा. पूण एक मात्र म्हाका समजना, ह्या रक्त सैंबांत असले एक द्वेश कित्याक गी म्हणून. सगळे पवित्र पुस्तक आमी नियाळ करता आसतना पळया, कांय ना थंय आसलो द्वेश. आज भविष्य बाबावानी झगडचे आस्ते खातीर आनी संगती खातीर. त्या दीस कायनाक आबेलाक जिवेश मारून कितें कारण आसलें? कांयच कारण नासलें. एक मोसोर तो देवाक मानवलो म्हणून. जॅकोबान येसो, जॅकोबान बापायचे एक आशिर्वाद घेतले खातीर तो येसवाचो द्वेश करता. तो म्हणटा बापायचे दीस मुग्धोन आयिल्ले, बापायचे मौन जाल्ल्या उपरांत तुका हांव शिकयतलो. आनी जॅकोब कोण धांवता. जुजे जॅकोबाचे 12 जाणां भुरगीं जुजे निमाणो पोत उदरपाय असो तसो चड मोग केल्ले खातीर उरले 11 जाण भाऊ तसे द्वेश करतात, ताका बायन घालतात, ताका विकतात. असो एक द्वेश भाव भयणी मदें कुटुंबांत आमी पळयता. मोगशा भाव भयणीनो, अशा जायते आमचे समस्या आसात आमच्या कुटुंबाची भेट करतना. हांगा आमचे समस्ये आमी पळयता. भाव भावाक बक्षिना. भाव इगर्जेंत बरें वसप वचता, बरें गायन करता, पाद्रे बाग बरें कुमो करता, थोडे फावटी धाकटो पाद्रा म्हणून आपयता, थोडे फावटी बटलेर काला बटलेर आनी पाद्रे पासून बटलेर म्हणटात, थोडे फावटी आल्तर भुरगो म्हणटात, थोडे दियोतर म्हणटात. आमकां थोडे फावटी कितली बरी सेवा आमी करता. पूण घरा भावा कडेन उलयनातलें, भावाक दिनातलें, बाबावन लुटून जिवचे, भाव भयणी मदले मनस्ताप राग पळयता आसतना मी जाय की आमच्या क्रिस्तांवपणांत एत्मीकपण आसा गी ना गी म्हूण बघता. मिसा घेता, कुंभार घेता, सगळी आमी करता. कित्याक आमचें रगत आमकां इतलें एक कांटाळाचें. एकाच आवयच्या पोटांत जल्मल्ल्या भुरग्यांक कित्याक मोग करूंक जायना? खंयचो गी अमेरिका सोगी, इंग्लंड असोगी, कॅनडा असोगी, बायलो कोणी एकलो इश्ट म्हणल्यार कुमो केल्यार जिणीबो ताचे रोल पारी करता. आमी इश्टगती खातीर कितलेशे आमी पार्टी करता, आमचे मोग आमी वांटून घेता, तें बरेंच. पूण आपल्याच भावाक, आपल्याच भयणीक कित्याक असलो एक द्वेश ह्या संवसारांत नियाळ करूंकच जायना. म्हाका अशें भाव भयणीनो. थोडे तेंपा पयलें एका पत्रकान म्हाका म्हणलें, एक व्यक्ती आयिल्लो मानसीक जावन डिप्रेशनाक वचून संपूर्ण पिसो जावन. ती काणी आयकतना एकदम भिरांकलो. बाबाव ल्हान प्रायर संगतच आसले, संगतात शिकल्ले. एकलो ल्हान व्हड जाल्यार व्हड भाव एक उसपाटी पडलो, एकाच क्लासींत आसले. डिग्रींत व्हडलो भाव कॅम्पस सिलेक्शन जालें आनी धाकटो भाव फाटी पडलो. त्या दिसतावन त्या धाकट्या भावाक व्हडल्या भावाचेर द्वेश. आनी हो धाकटो भाव उपरांत शिकोवन बरें करून शिकोवन हुसले कामाक गेलो. व्हडलो भाव फाटी गांवांक येवन आवयप्याक पळयतालो. हरी एका संगतेक भावा कडेन झगडचें, धाकट्या भावा कडेन झगडचें. अशें झगडून झगडून एक दीस तांचे मदें एक वेगळो सारथ जालो. व्हडलो भाव ताका ह्या धाकट्या भावाक बोगसूंक जालें ना. कित्याक म्हळ्यार ताचे ती आसलो एक द्वेश आनी मोसोर. थोडे तेंपा उपरांत हो भाव धाकटो भाव पिडेन पडलो. आनी ताका एक आशा आसली, म्हज्या भावान म्हाका बक्षिजे, म्हज्या भावान म्हाका म्हजे कडेन उलयचें म्हूण सांगून. पूण त्या भावान ताका बक्षिलें ना. मरता म्हणसर त्या भावाचें नांव काडून दट्टू दट्टू म्हूण तो आपुणूच मेलो. आनी त्या मरणाकय तो आयलो ना. उपरांत ताका भोगलें कोण ना, हांवें म्हज्या भावाक बक्षिजें आसलें. ते चिंतून तो आज एक मानसीक पिडेस्त
कितली दोतोराची वखदां केली ताका गुण जायना. एकच म्हणटा जिवंत आसतना हांवें म्हज्या धाकटूक म्हज्या बाबाकाय बक्षिल्लें जाल्यार एक उतर हांव उलयल्लो जाल्यार हांव बरें करून मरता आसलो. मगचे भाव भयणीनो, आमचे जिणेंत जायतीं गणितां आसात. हे घडीभर बरें करून बसा. कोणाचे न्ही जिविताची गणितां आमी नियाळ करच्या बदलाक एक घडीभर आमच्याच जिविताक फाटी येवया, आमच्याच कुटुंबाक फाटी येवया. एकाच रक्तांत जल्मल्ली आवय बापायची भुरगीं सांगता धाकटू बाई म्हूण हांसून खेळून आसली, एकाच मांद्रेर न्हिदल्ली, एकाच बशयेंत जेवल्ली. तो सगळो उडास विसरून ल्हान संगती खातीर वा आस्ते खातीर म्हाका उणें जालें वा तुका सोड जालें म्हूण सांगून तूं व्हड जालोय वा हांव ल्हान जालोय म्हणल्या त्या मसरांत वर्सां 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 उलयनासतना द्वेश करून जिवचे भाव, घरा आसलेल्या भावांक सांदरले भाव, भयणी कडेन उलयनांतले भाव, भावा कडेन उलयनांतले भयणी आमचे मदें जायते जायते आसात. भायर आमी राया बरी, भायर आमी समार्यागार, भायर आमी बरे मनीस, पूण घरा भितर द्वेश धरून आमी जियेता. देखून आमचे मागणे फळादीक जायना, देखून आमचे दोळे उक्ते जायनात, देखून आमचे अंतस्करण सम्या मुखार उक्ते जायना, देखून आमी मागले आमकां मेळना, देखून आमकां समाधान ना. देखून मगचे भाव भयणो, आमच्याच घरा भितर आमच्याच भाव भयणीक आमी बक्षिना जाल्यार आज मगचे भाव भयणो आमकां समाधान मेळचें ना. त्या दीस आबेलाचें रगत देवाक भोग मारलें, देवा म्हाका पाव म्हूण सांगून आज कितलेगी निरापराधी भावांचे भयणींचे रगत देवाक भोग मारता. आनीक अन्याय केल्ल्या बरी जाल्ले ते भाव भयणीचे रगत आज सम्याक भोग मारता, सैतीचे मागणी आज सम्याक भोग मारता. देखून मगचे भाव भयणो, एक घडीभर आमी नियाळ करून पळोवया. आमचे ते ना जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आसात, सजरी आसात आमचे भाव भयणी, उलयनात, एकामेका येनात, एकामेका दिनात. संवसाराचे 4 दिसांच्या जिणे खातीर, 4 दिसांनी ओळोवच्या आस्ती खातीर, मरतना सोनवेच्या संगती खातीर आमी राग करून जिणी बरो जियेल्यार आमी कितें बरेंपण वर येता, कितें मागणी आमी करी येता, कितें बरें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता. देखून एक घडीभर चिंतून पळोवया. तुमचे भाव भयणी आसा तुमी देश लागीं, तांकां तुमी सांगला गी, वर्सां वर्सां उलयनासतना रावल्यात गी. ल्हान कारणा खातीर कितलो व्हडलो संबंद, ग्रेस्त संबंद तो दुडीन घालूंक ना गे आमी. आमचे दोनी हासुम्या मुखार वचून धरून जर आमच्या भावाक आमी बोगसूंक ना, जर आमच्या भयणीक आमी बोगसूंक ना, ते कितलींय सूख करून येत ते आमचे भाव आनी भयण. वा आमी सूख केला जावंक पुरो, आमकां ते तांच्या मुखार ल्हान जावंक नाका. पूण आज आमी सम्या मुखार ल्हान जावन आमी केल्ल्या त्या सुखीक वा पयल्याक बक्षिनांतले खातीर, राग दवरले खातीर, द्वेश केल्ले खातीर, अनितीन चल्ले खातीर, अन्यायन चल्ले खातीर आमच्या भाव भयणी कडेन बक्षणी मागया. सम्या तांकां बक्षी म्हूण मागया आनी सम्या लागीं आमची आमी बक्षणी मागया. समाधाने सोतून
복사냐소 사고 이기소 사마다니소 하고 마땅까고 아니 꿀빠 이소면 부지호야 마야 엉복시하 모갈바와 주님의 마가 그룹과 엉복시하 레이니 목숨도 도케일랑 목숨 모갈보이니 도케일랑 설거리다 지수 참아 엉복시하 도케일랑 설거리다 지수 참아 엉복시다 지수 참아 엉복시다 Yekadi berkuasa cerdas Tuhan kuliah yang semua membaca bawa bunyinya. Jizu kekuasaan merle kecas bawani, kecas perjenu. Pinsar terul oleh mode Jizu bukshita. Jizu kekuasaan tin orang cembelu mitran zaunu. Segala kuringle robote walun gele thori. Kau watak ulwalecha dukindu kustandu. Jesucha kalzan taun walelle ke sabit zoru buksanichi. Bapa, kita kurtat mo ninandu tangkam bukshi. Kunci badiye Jesun kursa taun apna ke maral yang ke dukai yang ke atman ke yang ke ninda ke yang ke bukshi lagi. Kya badiye Jesu kursa niral zalo, halu zalo. Jesu cing kai bun zale. Jesu utmo kami Bapa ku समर्पण केलो सगळ्या मनुष्याकुळाक जेजून दिल्ले बक्षांनी पुरसाच्या वळवळ्यान दिल्ले बक्षांनी एक घडीभर नियाळ करून पळया जेजून बक्षिल्ले बरी आमी बक्षूंक आसा जर आज आमकां दुखयल्ल्यांक कोणी जावं म्हजे भाव वा भयण कितली अन्याय आमी तांणी केलो जाल्यार पुरसाचेर दिश्ट घालून ये जेजू म्हाका बक्षूंक करपा दी म्हूण म्हाका जेजू तांकां तें दूख म्हाका विसरोवंक करपा दी म्हूण म्हाका ती गडीता विसरोवंक म्हाका करपा दी म्हूण म्हाका जेजू जे पवित्र रक्ता म्हजे मतींतले सर तें दूख गडीता विसरोवंक करपा दी जेजू म्हूण म्हाका सगळे कडेन बक्षणी म्हाका जेजू 복사냐소 사도 지소 사마다니소 하고 지소 마땅하고 아니 굴파 이소명 두지포야 사야 무할 지수 복사냐소 사도 리피소 사마다니소 하고 마땅하고 많이 굴파 이소명 지호야 마야 엉복시다 모갈바와 엉복시다 모갈보이니 도켈라 설거리와 지수참아 엉복시다 도켈라 설거리와 지수참아 엉복시다 엉복시다 모갈바와
예수च्या नावात थांबू शिखा 예수च्या नावात थांबू शिखा जिसूच्या नावान ये수च्या नावात थांबू जिसूच्या नावानं बक्षिता जेसू या दुखलेल्या ये수च्या वाईट केल्यांना बक्षिता जेसू बक्षिया 예수च्या नावात थांबू शिखा 예수च्या नावात थांबू शिखा 예수च्या नावात थांबू शिखा 예수च्या नावात थांबू शिखा दिंडी जिसूच्या नावानं जर तुम्ही बक्षिला जाल्यार ती नावाची दैवीक सकतच तुमचे थंय वळून येता बक्षणाचो सादोर या सक्रामेंतांत तुमचे थंय वळून येता देणया कृपेन तुमचे थंय तो येता कित्याक हर एकलें बक्षिल्लें काळीज सोन्याचें काळीज जिसूच्या पवित्र काळजाचें प्रतिरूप जावन पावता देखून बक्षिल्ल्या काळजाक उदार आशिर्वाद सर्गींचो ह्या घडये देखून हो आशिर्वाद आमी घेवया जर आमकां बक्षूंक आनीकय कस पळयल्यार तुमचे कडेन मागया जेजू ती कृपा म्हाका तूं दी तुमच्या कुटुंबांक बक्षूंचे दिणे तुमचे कडेन मागया खंय बक्षणी आसा थंय समाधान खंय बक्षणी आसा थंय जिवन जेजूची प्रसन्नता आसा खंय बक्षणी आसा थंय संबंध आसा खंय बक्षणी आसा थंय सर्ग तुमच्या मध्ये जियेता एदा व्हडा सक्रामेंताक सश्टांग आराधन करया नमस्कार करया सगळे आमकांच आमच्या कुटुंबांच समर्पण करून तो आशिर्वाद आमच्या घरा भितर वळून येवंक सोडया सक्रामेंत कार्य कस्तीन सोडा असतो आमकां सोडलाय तुझ्या सगळ्यांनी सफळ सुदान संचती आमी बगी सरकून तुझ्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करून आमकां दयेन पळोवक जो जियेता बेजोड चलयता ससनाच्या ससना
आयच्या नविनाचे मुद्दम दितात. मॅक्सी रॉड्रिगस मोड बिद्रे, मौरिस डिसोजा निकोटा आमसांत अंतोन वाडो, एड्रियन विशाल डिसोजा फातिमा पयलो वाडो, सिरिल लोबा निकोटाम जुआन पॉल दुसरो वाडो, सिसिलिया पॅरिस 83 वर्साच्या जल्मासाच्या उडा आसाक अर्गन्जान गुरपूर, प्रितम लोबो बरेकान पाव जाल्ल्याक गुरपूर हांचे हृदया बसोत आमी मागया. आमचे इरादे आमी आमिसा वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, आमी काम केल्ल्या उपरांत काम बरें जायना जाल्यार चुरचुरता. तशें करून उजा आसलें, तशें केल्लें जाल्यार भारी बरें जाता आसलें. आनी एक वाट धरली जाल्यार आमी वेग्गी वचून पावत्या, मस्त बटी चुरचुरता. हाचे की बरें खरी येतें आसलें करूंक जावना, चुरचुरता. वायट जाल्ल्या खातीर चुरचुरता. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी तेंचो पळयता, देव चुरचुरता. इतलो हुशार तो, इतलो बुदवंत तो, अपरिमीत ताची जाणवाय, ताची दयाळाय विशेष, मोगा पात्र तो, हेरांचो मोग करचो तो लेगून चुरचुरता. आनी तो कित्या खातीर चुरचुरता म्हणून आयच्या शर्मावा वेळार आमी समजोवचें. आमच्या जिवितांत करचें काम आमी बऱ्या रितीन करूंक, कसलेच चुरचुरे नासतना करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तशें करूंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागून घेवया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो, तुजो मने अवजार सांगता. मनाक चिंतून तोंडानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. तुमचो अपराध, तुमचो अपराध, तुमचो व्हड अपराध ह्या बसोत घेवन सांगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो, तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sonia Kakute, Sonia Kakute, Krista Kakute, Krista Kakute, Sonia Kakute, Sonia प्रार्थुया. सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, अख्खे तुजे परजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भगवान जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें विंचून काडलोय. ताचे विनवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गवळ्यांक आनी तांचे दिन केल्ल्या हिंडाक दयाळयेन सांबाळ आनी ससनाचे सरवण्याचे वाटेन चलय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतली वसाब. पृथ्वीचेर मनशाचे कोटेपण सोडून येतले आनी ताच्या काळजांत कोणती चिंतना शिवाय हेर कितेंच गोळानातले म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो. सर्वेस्परान म्हळें,
हांवें रचयल्ल्या मनशाक हांव प्रतवे वयलो नाश करतलो, ताची सवय जानवरांक, जीवदाळींक आनी अंतरणाच्या सुकण्याकी नाश करतलो. तांकां रचली म्हण म्हाका सुरसुरे भोगतात, पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवलो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवा भितर वच, कित्याक हे संततीन तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्यां मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मनजातीच्यो दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो तुजे संगी घे, आनी अशुद्ध मनजातीची दादल्या बायलांची 1 जोडी. अंतरणाच्या सुकण्याच्योय दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो व्हर. हे परी सगळे प्रतवेर तूं तांची संतत वांचयतलोय, कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 राती प्रतवेचेर पावस धाडटलो. हांवें रचयल्ले सर प्राणी हांव प्रतवे वयले नाश करतलो. सर्वेस्परान फर्मायल्ले ते सगळे नोयेन केले. 7 दीस सोमतस प्रतवेचेर आवराचें उदक आयलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा. महिमानी पदवी ताची एकल्याची समूलन हरसिया. ताच्या नावा फावती महिमा दिया. ताची बोईत सगळे मुखार प्रणिपात करा. सर्वेस्पर असो ताळो उदका वयल्यान घासता. उदका राशीची सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पर असो ताळो निसाकी गंगानी वय गंभीरायन घासता. तासो ताळो शांतीचो आशीर्वाद दिना. सर्वेस्पराचे कडचे शांतीचो आशीर्वाद दिना. देवान संसाराचो असोय मुखेलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवान संसाराचो असोय मुखेलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पाव तुमचे सवय आसूं मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभोर्थ जेजूचे शीस उंडे हाडूंक विसारले मोचव्यांत तांचे लागीं एक वयर उंडो नातुल्लो अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो पळया परिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदेसच्या कामिराची सत्राय घेया आनी शीस एकामेकाक तर्क म्हणाले आमचे लागीं उंडे ना देखून तो अशें म्हणटा जाय पूण जेजू हे जाणां जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात आजुनूय तुमकां समजना तुमकां तितलें परतून कळना तुमची मौत तितली धाड्डी जाल्या दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना 5 उंडे 5,000 आमी मोन दिल्ल्या वेळार कितले जाली कुडकेन तुमी भरून काडले 12 म्हणून तांणी जाप दिली आनी 7 उंडे 4,000 आमी मोन दिल्ल्या वेळार कितली जाली कुडके तुमी भरून काडले 7 म्हणून तांणी जाप दिली तबल तांकां म्हणालो कशें तर आनीकी तुमकां समजना देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो अपुर्बायची वस्मां आयच्या दिसाची पयलें वचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें विंचलां पवित्र पुस्तकाचें पयलें पुस्तक तें पयलें वाचपाक आमकां आयचें पयलें वचप आमकां दाखयता देव हर एका दिसा संतोसलो ताच्या कामाक ताणेंच पाट तापडली कित्याक केल्लें सारकें आसा कांय तंद्रे ना पयल्या दिसाचें रचन व्हेरी गुड फॅन्टॅस्टीक A1 दुसऱ्या दिसा उदेलो दुसऱ्या दिसाचें रचनय बरें जालें हर एक दीस बऱ्यान गेलो आनी इतलो अपुर्बायेचो ताणें संवसार रचलो संवसारांत मनशाक रचलो आनी संतोसलो आदां मातिके शेशीन तिशीन पळयतलो उरल्ली ब्राह्मण जाती बऱ्यो आशिल्ल्यो सुकणीं बरी आशिल्ली जीवदाळी बऱ्यो आशिल्ल्यो मनशाक मातिके अशें ना कशी जाली एकलोच न्ही म्हजे बरी कोण म्हणे आत गेंगा पळोवंक गेलो गण्णी नात मांकोड करपिता जायना गाडाव कोट घालता जायना म्हजे बरी ना मसाळे पालीच्या कितें व्हडले मात्र पाली बरी आवडले ते जायना खंयचे जाल्यार ताका एक मात्र तृप्ती नातिल्ली देवाक तृप्ती आशिल्ली पूण ताका तृप्ती नातिल्ली आनी ते दळा देवाक कळ्ळें हाचे समस्या समजले आनी ताणें रेवेक रचले उपरांत दोगांक म्हणटना एक खंय म्हणी रावोंक दिजे न्ही भुंयमुगांय कोट दिलें बरो जागो फुलां फळां सगळें आशिल्लें बुदवंतकाय दिल्ली ताका आनी हें पुरा दिलें ताची बुदवंतकाय सवाय बुदवंतकाय जाली इल्ली चड देवान दिल्ल्याच्या इल्ली चड ताणें आनीक इल्ली करचिली तकली करचिली आनी देवाचेंच कितें आयकचें देव विचारनाय ताचें कितें आयकनूचो ताचें इल्लें आयकलें हाचें इल्लें आयकलें बुदवंतकाय आनीक इल्ली वाडोवंक पळयलें आनी आपूण चड बुदवंत जाय म्हणून तें आडवरलेलें फळ ताणें केलें पातकान पडलो तो पातकान पडले उपरांत भुमी वाईकडांतलो भायर गेलो ताच्या उपरांत कांय ताचो मोगाचो व्हडलो पूत काय सोडटाकी पातक म्हळ्यार तोय धांवन आयलो आनी तोय पातकान पडलो आबेल आजीवशी मारलें देवान मनशाचेर कश्ट धाडले गाम पेळण वावट काड ताणें जियेचय म्हण ताणें केलें
सुखाचे जीवन मनशान होगडान काढून गेले त्याच्याच गर्वा निमती हंकारा निमती आणि कष्टांचे जिवीत ताणे आपणायले. थोडो तेंप उतरलो, काळ उतरलो, वर्सांची पाशार जाली. आता मनशान ताची बुद्धवंतकाय सवाय बुद्धवंतकाय उपयोग करूंक सुरू केली. देवान रचलेलो सुंदर सोबीत संसार आपणाय जाय, म्हाका जाय. थोड्यांनी तांकां जाय म्हण खाण घेवंक सुरू केलें, आक्रमण करूंक सुरू केलें, वय घालूंक सुरू केलें. बरें बरें बरो म्हाका जाय, म्हज्या उपरांत म्हज्या भुरग्यांक जाय, म्हज्या नातरांक जाय, अशें स्वार्थ भितर आयलो. स्वार्थ भितर आयिल्ल्या उपरांत हगें सुरू जाता. आनी एकलोय ताचोय स्वार्थ पळयतना, हांव म्हजो स्वार्थ पळयतना दोगांचो स्वार्थ क्लॅश जाता आनी एकामेकाच्या मदें हगें सुरू जाता. लढाई सुरू जाली, मसर सुरू जालो. खोटेपण संवसारांत भरलें, तें संवसारा सगळ्या विस्तारलें. देवान चिंतलेलें कितें आनी आतां घडलां कितें. ताणें सोबीत सुंदर संवसार रचून मनशाक ताचे वयर अधिकार दिवन ताका जाय जाल्लें पुर्ण दिल्लें. आनी तो आशिल्लो ह्या मनशान देवाक होकळाप दी जाय. इतलें बरें केल्ल्याक थँक्स म्हणा जाय म्हणून. हांगा थँक्स कोण म्हणटा? कोणी म्हणना. हांगा कितलें मेळटा गी पळयतात. एक वाटली जाल्ल्या बरोबर आनी एक वाटली येवं दी. कितलें आयल्यार बरें, म्हज्या कडेन जागो आसा स्टॉक करूंक. अशें मनीस ताच्या स्वार्थान जियेल्ल्या निमती खोटेपण सगळ्यांनी विस्तारलें. आतां देवाक देव चुरचुरलो. आयचो शब्द चुरचुरचें. आमी चुरचुरचें काल्याक केल्लें सारकें जायनातल्या वेळार चुरचुरता. अशें करून जाय आसलें, तशें करी जें आहलें, अय्यो गेलें, पाड जालें, चुरचुरलो. देवानी चुरचुरलो. कित्याक हांवें ह्या मनशाक केलो? कित्याक ताका हांवें रचलें? ताच्या बदलाक 4 माकडांक रस्तो आहलो, 2 हुंदरांक रस्तो आहलो, 4 माजरांक रस्तो आहलो, पेट्याक रस्तो आहलो, आनी दुसरे रस्तो आसलो. ह्या मनशाक रचून हांवें पुरा पाड केलें. चुरचुरलो. मागीर मन दर्शन पळयत म्हणटा, मनशाक पळोवन मात चुरचुरलो न्हय, मन जात पळोवन चुरचुरलो. पूण मन जातेक तितलो पळोवन तितलो विशेष चुरचुरोंक ना. मनशाक पळोवन विशेष चुरचुरलो. कित्याक म्हळ्यार राजाचे मनीस राजा वसलेली मन जात ताका बुद्धवंतकाय दिल्या. आनी बुद्धवंतकाय दिल्ल्या मनशान अशें करचें म्हणल्यार कशें? आतां जाणवायनातल्यान केल्यार व्हड न्ही. एक मिस्टेक केली, बिरमत ताका गुत्तू ना, जाणवाय नासतना केलें. सारकी जाणवाय आसल्या मनशान जाय म्हण करचें म्हणटना राग येना गे? खंडीत राग येता, खंडीत राग येता. आनी देवाकी राग आयलो आनी तो चुरचुरलो. ताचे चुरचुरे अशें इतल्याक पावले की हांकां हांव सगळ्यांची नाश करता. हांवें केल्लें रसन हांव नाश करता. नव्यानच जाय ह्या पृथ्वीचेर आनी एक रसन. हांकां सगळ्यांक कांडवडाय जाय. कशें करचें? ताचें प्लॅन. 40 दीस आनी 40 राती पावस धरता. आमकां 3 दीस आनी 3 राती पावस येत जाल्यार हे देवा म्हज्या मायगे वयक सुटना. कित्याक पावस 3 दिसां आदीं पावस ना, आमकां उदक ना, पियोंक उदक ना, पावस ना. झाडां सुकतात, तोटा घालूंक उदक ना, पोपळां सकलां पडटात, खंयच्याकी उदक ना. वस्तूर म्हणून गेल्यार तांबडें जाता वस्तूर, नितळ जायना. कित्याक म्हळ्यार उदक मेळ्ळें, उदक ना. आनी 3 दिसांनी आमी सगळे पुरो बाबा 1 बोटी रावल्यार पुरो आहलो, 1 बोटी रावल्यार पुरो आहलो. हांगा 40 दीस आनी 40 राती सुटनासतना पावस देवान धाडलो आनी सगळें नाश केलें. सगळें नाश केलें. पूण नाश करच्या पयलें एकलो मनीस ताका मानवल्लो, तो जावन आसलो नोये आनी ताचें कुटुंब. तांकां ताणें बचाव केले. कित्याक मुखलें जनांग म्हणीन नितळ आसा जाय.
मुखले जनांग म्हणे परिशुद्ध आसा जाय, मुखले जनांग म्हणे देवाक मन वतले तसले जाय जाय म्हणल्या खातीर एक बरें कुटुंब आसलें जगच्च. आणि त्या कुटुंबाक ताणें हर एका मनजातीचे 7 जोडी घेवन एका तारवाचेर वचोंक सांगलें आनी तांकां तांचें रक्षण केलें. आमकां मेळचो संदेश आमी खंयच्या जाग्यार आसा, देवान रचलेलें रसन आनी ताणें आशेल्ली आशा ती आमचे थंय पूर्ण जाल्या गे या तो आमकां म्हणून चुरचुरता हे देवा म्हणजे हांवें सिंती बाय कित्याक रचलें, हांवें मिरसिनमे कित्याक रचलें, हांवें मारखामा कित्याक रचलें, हांवें त्या पावलामा कित्याक रचलें, शे ताका रचून जाल्लें. देवान केदाळे चुरचुरून वचो, देवान आमकां पळोवन हांवें काश्मीराक रचलें सार्थक जालें. म्हजें प्रतिरोप तो हांवें एलसीक रचलें. एलसी बाय दीस रात मागणें करन, तेर्स करन, वरेसांव करन, हेरांची सेवा चाकरी करची येता. हांवें रचलेलें सार्थक जालें, हांवें रचलेलें तिका पळयतना सार्थक जालें, हाका पळयतना सार्थक जालें. ताच्या बदलाक अय्यो कित्याक हांवें ताका रचलें. सोरो पियोन मार्गार पडोन आसता आनी ताका दिसाक 4 पटी वचोन आडिजे पडटा. एकलो थंय पडला पियोन तो खाले नसला म्हण ताका चुकत ना, दुसऱ्यांक कांय करना न्हय, दोळे दाबून येतात लोक. पियेल्यार पियेया पूण काश्टी मात घट्ट बांदा म्हणून एका पाद्र्यापान शर्मावार सांगिल्लें. कित्याक म्हळ्यार पियोन तो खणीत पडलो, त्या रितीन तो पियेल्लो. त्या देखून ताका पळयल्ले व्यक्ती दिशेन पळयताले आनी वेताले. म्हणजे देवाक केदिंगच बघून जोगे हांवें रचलेले हे रसन ते रसन तो वो आज ह्या रितीक पावला. असल्या कश्टाच्या परिस्थितीक पावला मात्र न्ही ताच्या कुटुंबाच्याक नालिसाय हाडटा, ताच्या कुटुंबाच्याक नालिसाय हाडटा मात न्ही ताच्या कुटुंबाक भायर तोंड दाखोवंक नासल्या बरें करता. त्या देखून हांवें वो संवसार नाश करीच असलें बगाप देवाक आनी किदेंगच येना जावं दी. आनी आमच्या कुटुंबाचे आमकां पळयत आसतना ते किदेंगच ताका भोगचें नाका म्हणून आमी मागचें. आयच्या सुवार्थेंतलो एकच एक विशय म्हाका बारीक गरजेचो म्हण दिसता. खमीर खमीर खमीरेचें काम जालें. फुगोवचें तोंडां फुगयतात ते न्ही, तोंडां फुगोवचें न्ही, ब्रेड फुगोवचो, ब्रेड फुगोवचो, पीठ फुगोवचें तें खमीरेचें काम. इल्लें आशिल्लें मस्त कर सांगचें. आनी हांगासर आयच्या सुवार्थेंत फारिजेवांची कमीर म्हण सांगल्या. फारिजेवांची कमीर पीठ फुगोवची न्हय ती, पूण आसलोरा ती कमीर दुसरी. ताणी इल्लेशें आशिल्लें व्हडलें करून सांगचें आशिल्लें. खंय तुमकां गोत आसा थोड्यो काणयो हळे रे सैरीक येतना व्हडलें सांगाचें रे धाकटें सांगा नाका, व्हडलें व्हडलें उलयचें म्हणलें गोताय तुमकां गोत आसूंक पुरो. सैरीक येता आसतना वोतिके पेद्दा चेरको पेद्दा चेडवाक सैरीक पळोवन गेलो. कशें आयल्यात तुमी? खारार गे? ना 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 आमी लॉरियेर आयल्या. हांव कोण म्हणालो? न्हवरो म्हणालो. ताका सांगिल्लें व्हडलें म्हणजे म्हणून. हां आयल्या व्हेरी गूड आयल्या आतां बसा बसा म्हणून कदेल दिलें. ना ना आमी कदेलार बसना, मेजार बसलो. धाकटें आसल्यार जायना, व्हडलें सांगाचें म्हणा, व्हडलें सांगाचें म्हणा. हरी एक वो इसारल्याक व्हडलें सांगता, डब्बल हाडलें खंयच्या गे म्हणून. च्या पियेतात गे कापी पियेतात, आमगेर घरा सोरो पियेतात, जालें तें आनी सैरीक जाय गे. च्या पियेतात गे कापी पियेतात म्हणल्यार व्हडलें स्टार्टींग सोरो पियेतात म्हणालो. म्हाका एक सोरोच जाय गे म्हणालो. आनी कोण आपले चेडून या पिवण्याक पडलें दिनात. आयच्या सुवार्थेंत फारिजेवांची खमीर म्हळ्यार ती ह्या रितीन नातल्ली. हांवें इल्लेशें जोक करच्या खातीर त्या प्रमाणे सांगलें, पूण तांणी व्हडलें उलोवचें आसलें. म्हणजे तांचें कापटपण लिपोवन दवरचें
आनी पेटे सालांनी म्हणयो गळोवच्यो छे 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 येता पळय सायमन फारेझेव सायमन द फॅरिसी म्हणयो गळटात पळय 1 2 3 इशेन तीन पळयना मुखार तुकडोन येता जरा काय ताची आवाज ते दुसरीच कोण नांगाय हे बायलेचे मारी कथा कोणना ते गुर्तू ना आमकां पूण हांगासर लोकां मुखार पेटे सालांनी रावचें म्हळ्यार पेटे सालांनी लोक सगळे येता वाचली हाडूंक तेणे वयर वचून रावचें कोण रावला व्हडलो मनीस आसले चडीत करून दाखोवचें लोकांक आपूण सादारण असो मनीस न्ही आपूण व्हडलो मनीस कमी इल्ले असल्यार मस्त करून दाखयता फुगयता त्याच प्रमाणे आणि धाकट्या मनशांनी व्हडले आपूण व्हडले म्हण दाखोवचें त्या देखून समियान सांगले फरिसेवांच्या खमीरा विशयान सत्राय घेया तुमकां ती गरज ना तुम्ही खालते जाय ब्रेड दामलो समान दामलो कल जालें चपाती जाली पळयलें ब्रेड दामन पळय समाकन येदो व्हडलो आहलो ब्रेड येदो तसो जाता चपाती बरी जाता भितर काल्या बेश्टे कांय ना फूग गेल्या तांतो देखून तो फुगला आमी कितें बळें जावन आसा तेंच जावन आसा चडते कांय ना एकल्यान बरें वारें घाल्ल्या गुडल्या आमी व्हड जायना आनी एकल्या वारें घालनातल्या गुडल्या आमी ल्हान जायना आमी आसच्या बरींच आसा जाय ते समी जेजू आईच्या सुवार्थेंत हा शेतान सिसांक सांगता फरिसेवांची खमीर तशें करची गरज ना तुम्ही कशे आसात तशेंच आसा जाय बरो पावडर घालून गेले कितले सुबीत दिसता हांगा येवन दुल्ल्या उपरांत काल कोण आयल्या आमगेर काल एकदम सुबीत दिसताली आज कांय ना खमीर घाल्या सोबायाची खमीर घाल्ली बारी सुबीत दिसताली आज कांय ना ते बरं गरज ना म्हणून स्वामी ताच्या सिसांक सांगता फरिसेवांच्या खमीरे विशयांचं सत्राय घेया यू आर वॉट यू आर तूंच जावन आसा शिवाय तूं सुरंगार येयल्ली व्यक्ती न्हय धर्मकाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या सुवार्थेंतावन आनी आयच्या पयल्या वचपातावन आमकां मेळचें लिसांव जावन आसा आमीच जावन जिये जाय म्हणटा सुवार्ता आनी देवाक आमी चुरचुरोन कारण दिवन जो ताणें कितें करचो पळोवन आमचें नांव काडन हांव तुका रचलेल्या खातीर हांव चुरचुरतां तशें म्हणूंक नजो ताच्या बदलाक ताणें म्हणा जाय हांव संतोसतां हांवें रचलेलें रसन इतलें बरें आसा इतलें सुबीत आसा इतलें मैपासी आसा इतलें मोगाळ आसा इतलें हेरांक गुमो करचें येतलें जावन आसा त्या देखून हांव संतोसतां म्हणा जाय कसले विरोध आमकां मेळत जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत सार्थक जावन आसा तर मोगाच्यानो आमचें जिवीत आमी सार्थक करून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पत्वेदार
देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया. खंयच्या तंतें बलिदान प्रमाणात आनी महिमेत आमचे नित्य पयस बेचारो सर्व देवपणां ओ मोगाळ बापा, जेजूच्या कश्टा मरणाच्या समर्पणान सगळ्या संसाराच्या पातकांचें बोगसाणें तुवें आमकां व्हडे दयेळेन फावो केलें. तेच बेटोवणी आमी भगवंत जुवांव पौल दुसऱ्याच्या ह्या नव्यानाच्या दिसा तुका भक्तीन समर्पिता. ती तूं मैपसान मानून घे आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजुओ पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयसो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान वच वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Varta so good purgatoria. तुझे आम्ही संभ्रमता, तुझे पूर्ण जीवन आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्याला आम्ही आलेला,
तुझ्या येण्याला मी अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिबीत असो उंडो आणि हे सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ऐक्या प्रतिमचेर विस्तारल्या उज्या पोलीस सदस्य उडास करू. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे जे की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो गोरवोस करणार आमच्या भाव भयणीची काकुल्ट कर. तांकां इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमकां समेस्तांक ऐकन मागता या सर्गींचे बापा. आमकां मृगावाच्या मेळ संगती बगिवून सुदेश सपती बगिवून दमदुता बगिवून जुवाम पावल दुसरो आनी सर काळी तुका मंगल सगळे भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. हे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तांव तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सरपोत वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान आपल्या अपोस्तलांक शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या जिना पवित्र आसा तुजी रात आमकां ये तुजी कुशीक सकाळ जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो त्रास आज आमकां दे आनी आमची तशें आमची पथकां मुगोस नेमकां पाळलें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त फरिजेवांच्या खमीरे विशीं चत्राय आपल्या शिसांक सांगलोलो. हीच देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर हजर असलेली आमी सोमेस्तां सुभागी. मेळटले.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भगवंत सांजुओ पौल दुसरो हाच्या नव्यानाच्या दिसा दिनवर्षे काळजान तुजी खेरीत मोगाची देणी आता आम्ही घेतल्या. आमचे जिणेन फळादीक जावन ती आमकां आनी ह्या विनाशी जिवितांत सासणीक जिविताच्या मार्गान फुडें वचूंक गरजेचो आदार दिव आनी उपरांत सर्गेच्या शाश्वत सुखाचो संतोष आमकां मेळ्ळो सो करूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. मिसाचे बलिदान संपलें वचून येयात सुवार्थ समजोंक आनी ती जियोंक हांव तुमकां धाडटा. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा बगेन जुवान पावलुसल्या तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्ते देणे जावं दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी संकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. ताणें पवित्र क्रिस्त मोग केले बरे आमी करूंक आनी तो जियेले बरे आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें बरी असो मोग केलो तशें आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणजे कुसत हांव दिल्ले बक्षणे आपल्या जिवितांत पळयल्ले बरे आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेच्या एककुडाची मंदिर जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसया. मोगाचे भाव भयणो, ह्या पवित्र थळार हांगासर मागिल्ल्यांक वा पवित्रावणी मागिल्ल्यांक जायते जाणांक बरेंपण लाभना. तांकां लाभिल्ल्या बरेपणा पासत आमी काळजांत तावन अर्घां दिवया. गेल्या त्या मंगळारा एका व्यक्तीन हांगासर भायल्या गांवांत कामा पासत मागिल्लें. ताका बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्घां दिता. कोरोना पिडेंतलें एका कुटुंबाक निवारल्या पासत, बरोलांत बरें उदक मेळ्ळ्या पासत, एक बरी सैरीक मेळ्ळ्या पासत, रीण फारीक करूंक जायते समस्या आसले वाटनातली ती एक वाट दाखयल्या पासत इतलेसो रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्याक एका भुरग्याक जायते तेंपार पिडा आसली ती गूण जाल्ल्या पासत टेन्शन आनी रीण समाधान ना एक बरी वाट दाखय म्हणून हांगासर मागिल्ल्या व्यक्तीक ताका समाधान मेळ्ळ्या पासत एका स्त्रियेची गांठीत गूण जाल्ल्याक परगांवांत आनी एका व्यक्तीक बरें काम मेळ्ळ्या पासत जगेचे समस्ये जायत्या वर्सां आसले परिहार जाल्ल्या पासत आमकांय मेळिल्ल्या बरेपणा पासत हांगासर देवाचें उतर सक्रामेंत ह्या थळांत जायतो आशिर्वाद आमकां लाभला त्या सर बरेपणा पासत आमी अर्घां दिवया.
प्रार्थया. डोका कुलडा बाप्पा बगेवन जुवान पाव क्रिस्ताच्या देण्या बसवत आनी त्याच्या विनंतीन आमकां लाभिल्ल्या सर्व उपकारां बसवत आमी तुका अर्गां दिता. ताचे मरी फावच्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी ताचे गुण करचे सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवसता. ताचे बरी बगेनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जिवोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सांजू पाव दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आणि क्रिस्ताच्या मुखावरून लोकांच्या घराची दारां उघडून पवित्रतेन भरलो. मोग सेवा आनी संदान जगवितान परसळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अकेत्रियान सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान धरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळाक आयलोय. आमची भक्तिका आमची काळजी मागणी घेवन शेमकार येता. क्रिस्त सारकी जिणी जिवन आमकां मोकळ जी बरी वळूनची न्ही आमच्या जिविता प्रेरणेचा निसदांस कुसरल्या जेजुती आमची इश्ट उबार आनी ते क्रिस्तका भेटून आमकां शिकय. प्रत्येक सांग आस आनी मोक्षा करची. बसया. जायती गज आमच्या मुखार आसा. ती गज आमी आतां समर्पण करया. एका व्यक्तीक डिप्रेशन तकली पडापड आसा. ताचे तान सुटका मेळोवंक एक असो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक फंडा गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आंग दूख असले व्यक्तीक गुण जावंक मागण्या तेका व्यक्तीक उर्बा येवंक बैल्या गांवांत तेका जाणांक बरें काम मेळोवंक बरो जागो आनी बरें घर बांदून फोव जावंक जागो हवो त्या मोलाक विकून वचूंक सोरो आनी वायट संवय सोडोवंक वाटेचे समस्ये परिहार जावंक BP नॉर्मल जावंक आनी एका व्यक्तीन वायट संवय सोडून कुटुंबान माया मोगान जिवंक तेका जाणांक भुरग्यांचे देणे फोव जावंक घराचें काम पंथा पळोवंक रीण फारी करूंक जाय आसलो आदार मेळोवंक नेफ्रोटीक सिंड्रम गुण जावंक हाती धरलें काम सफळ जावंक एका प्रायवंतांक दोगांक गो बायलांक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचें मन परिवर्तन जावंक क्रिएटीन पिडा गुण जावंक बेकांतले भांगार सोडूंक आदार मेळोवंक एकल्याक चेडू भुरग्यांचे जेणे फोव जावंक बडेचें घर फोव जावंक संतर बिडार फोव जावंक एका चरक्या भुरग्यांक सुद्दां उलोवंचे जेणे ताका मेळोवंक शिकले उडास दवरून बरें करून शिकोवंक एकल्या घरा विधेय जावंक पांय दुगूण जावंक मोतींत आनी क्रिश्चन्स कुटुंबांत समाधान ना तें समाधान तांकां फोव जावंक संकश्टांत आसले एका क्रिस्तांव कुटुंबाक तें कश्ट परिहार जावंक एका चलयेक डिप्रेशन आसा त्या डिप्रेशनांतले गुण जावंक सग जाणांचो वांट्याचो जागो फोव ते बरी वांटे जावंक आनी मोला विकून वचोवंक एका स्त्रीचो रिपोर्ट नॉर्मल जावंक एकल्याक मतीचें समाधान मेळोवंक एकल्याक न्हीद पडोवंक एक येजक स्ट्रोक जाला ताका पाटी ती आदली भलायकी पाटी मेळोवंक एक धार्मीक भयणी कॅन्सरांतल्यान गुण जावंक जगेचे समस्ये परिहार जावंक पांयांची आनी पेंकडाची दूख गुण जावंक एका स्त्रीक कॅन्सर पिडा आसा सोसूंक जायनातली दूख ती दूख उणी जावंक आनी गुण जावंक दोग जाणां तरणाट्यांक परिक्षा बरोवन बरे मार्क्स सोडोवंक दोग जाणांनी पाड संवय सोडून बऱ्या वाटेक येवंक सरकारी बरें काम मेळोवंक एका चलयेक परिक्षा बरोवंक जाय आसली बरी मोत बेबिरांत आसा परिक्षा बरयता आसतना ते पयस जावंक तीन पटी जीवघात करूंक प्रयत्न केल्ल्या एका चलयेक तसले एक चिंता भोगणां पयस करून ताणें परत आदल्या जिणेक पाटी येवंक आमची मागणी वैयक्तीक गरज प्रत्येक सावन प्राजीत काळ आराम जाता आसतना आमी परत सुमयेचें पाशावन याळ करून सुमयेच्या वाटेन चलोवंक जायत्या कुटुंबांत समाधान ना त्या कुटुंबांनी समाधान मेळोवंक भाव भयणी मदें जायते मनस्ताप झगडे असले वायट देख कमी सोडून बरे संबंधांत जिवंक एक बरो परिसर आमकां फावो कर म्हूण मागया. सर आमची मागणी भरोशांत आनी बाबार्थांत आमी संगता मागया. तूं आमकां फाव
Eufaristo आणि मरियेची एक येऊन सर्वता ससायली शेकी एक आणि सुद्धा संगती सगळ्यांच्या रसांग तुझ्या बरोबर बापा आणि पवित्र आत्मा बाप्पा फौजा आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे रास आमकां येवन तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जा स्वदेश करतो त्रास आजारकांती आणि आमचे सुटलेल्या आंबोक्षिता तशी आमची पत्ता आणि आमकां काढून पडून देऊ नका पण वाईटांतले आमकां निवार नमांदरी कृपेंद्रले स्मित जे संगता स्पी आमी तो तू सुदैव आणि सुदैव फळ जे कुशी चेंजेस देवाचे माये आम्हा कपी आमकां एक नदी आता निमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वता आमेन सुम्याचे नावी आमचो आधार आणि रस्ता सर्वांनी संसार सर्वे स्पार तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसो प्रार्थोया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफत सर तरांच्या पिडेस्तान कष्टांत दुखांत आणि अडचणींत संपडलेल्यांक तुवें मोमाळाय दाखयली आणि तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भवर्तान जियोंक प्रेरण दिले ताचे विनवणेन आमचो भवर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशीर्वाद दे भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो आलतरेचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद सदां काळ तुमचेर देवो हालेलुया अर्गां जेसू हगलाब जेसू मग अशा भाव बहिणो आज लागी आनी पयस जावन आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक एक बरो मागण्याचो वेळ हांगा पावो जाला हे तडाख्यान तुमी आशिर्वाद जोडला हांगा आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोची विस्नार आशिर्वादा आमी तुमचेर मागता आयचें जेवण आतां जेवणाचेर आशिर्वाद सर्गेंच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां हर एकल्याकी रचून एक बूक दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुवें बूक दिनातली जाल्यार आमी जेवते ना आनी जेविनातल्यार आमी बरीं कामां करते ना आमी बरीं कामां करूंक आमकां जेवण गरजेचें आनी आयचें जेवण एकल्यान स्पॉन्सर दिलां ताच्या खातीर आमी मागता आनी तशेंच हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आशिर्वाद मागता आनी हें जेवण संयुक्ताच्या आमा सर्वांचेर आमी तुजें आशिर्वाद मागता सर्वे स्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमी संयुक्ताच्या ह्या जेवणाचेर आनी आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सोम्याक देन वासोया तो बरो सोम्याक देन वासोया तो बरो सोम्याक देन वासोया तो बरो मोगा पारी
वास्तलो सौम्याक सर्वै काळी वातंटलो महिमा संसकाळी रसनार्थ सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांचो सदांकाळी सौम्याक देन वासुया तो बरो सौम्याक देन वासुया तो बरो सौम्याक देन वासुया तो बरो भोग पारिमितासो करो मगाळ पुत्रा सवे आंकवार मरी आशीर्वाद देव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.